अरबी समुद्राचे धडेर बशिल्लें सुकुल्लेशें हें आमचें गोंय. हांगासर आमकां ल्हान ल्हान व्हडी, धाकट्यो बोटी, फेरी बोटी, नुस्त्याच्यो बोटी ह्यो आमच्यो दिसपट्ट्यो गजाली. ह्यो पळोवन आमकां व्हडलें अजाप कांय दिसना न्ही म्हणून ह्यो गोंयकारांनीच घडोवन हाडल्या म्हणून चिंतूकूय आमकां व्हडलेंशें आगोड जायना. पूण मोर्मुगांव पोर्टान नातर आमच्या टीव्हीचेर दिसतले एकदमूच व्हड व्हड बोटीचे डिझायन जर आमचे पणजेन 18 जून रोडार सुशिला बिल्डिंगान बसून थोडेशे गोंयकार तरणाटे करतात म्हूण सांगलें जाल्यार घडये तुमकां अजाप दिसत. तांची आयज खबर काडुया. तुमचे कंपनीची अजून मेरेनची काणी कितें आसा? In the year 2012, I had a very good and active job in Mumbai. हांव MNC खातीर काम करतालें and that time I used to give trainings in ship design software and I used to support technical team over there to execute the projects. Then I got married to a Goan. गोंयकारा बरोबर लग्न जालें and my husband had a very good opportunity to move back to Goa from Mumbai. And which was a plus point as very good and attractive opportunity for him personally as well as professionally. Personally because yes, he was moving towards his family based in Goa, and professionally yes, because he was asked to expand his team over there in Goa by opening completely new office for that particular company. So yes, I had to take the call and I had to shift to Goa, leave the crowded Mumbai life over there and come back to Sushanat Goikar life. Then I thought to do something different apart from my experience, just become a recruitment consultant. Then at a certain point I thought that this recruitment consultant and recruitment field is already overcrowded. That point where I had changed my mind and just stopped thinking about a recruitment consultancy, of course. And then that time the shape design field was also down, and then Mr. Ramnivas, who is also my friend from my first employer, he and the other co-founder, we were like good friends, and that time we were in touch. So we started talking more about the ship design, something to do in ship design area, like utilizing his experience, my experience, and of course the third co-founder, because they also had international experience in respective areas. Then yes, we started talking, we started discussing more on that part, and our wavelengths matched finally, and myself, Ramnivas More, and the other co-founder, and today the result is this Buoyancy Consultants and Engineering LLP. मुंबय आसतालो कामाक. हांव थिंगा अरावंड 7 years आसलो मुंबय कामाक. थ्रू ते पयलींचे कंपनी थ्रू हांव नॉर्वे, नेदरलँड्स, इंटरनॅशनल क्लायंटा कडेन काम करून येयल्लो. मागीर बॉम्बे सोडून हांव थायलँडाक गेलो. थायलँडाक बरी सॅलरी म्हाका मेळटाली. एवरीथींग वॉज गूड लायक दॅट. तेन्ना कितें जालें, ती कंपनी मातशी डावन पडपाक लागली आनी मागीर हांव प्रतिभाचे कॉन्टॅक्टान येयलो आनी मागीर आमी डिसायड केलें की जर कितें जाता जाल्यार आमी एक कंपनी आमचे स्वताचे सुरू करया गोंयांत. आनी प्रतिभा वॉज इंट्रस्टेड. माय थर्ड पार्टनर वॉज देर, लायक ही वॉज ऑल्सो इंट्रस्टेड. सो आमी मेळून मागीर चिंतलें की आमचे कडेन सगळ्यां कडेन कॉमन एक्सपिरियन्स आसा, कॉमन स्कील सेट आसा, आनी we were like expert of our field. So why don't we start our own company and start a new venture. मागीर खुबशे आमकां स्टडी करचे पडले, खुबशे आमकां रिसर्च करचे पडले. केन्नाय आमी कोण खंयचो बिझनस स्टार्ट करता, मेन म्हटल्यार बिझनस मेळपाक जाय. दॅट वॉज द मेन थिंग. बट आय थिंक वी हॅड अ गूड क्लायंट, सो ज्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केलो आनी तेंच्या सपोर्टान आमी वी वर एबल टू स्टार्ट विथ द कंपनी. And आमी काम बरें केलें. Client was very happy and we got initial boost that was required to आमचें नांव स्प्रेड करपाक. लोकांक कळपाक लागलें ओके बुओयन्सी कन्सल्टंट LLP म्हणून कंपनी आसा. क्लायंटाकूय कळपाक लागलें, बोथ लोकली इंटरनॅशनली, आनी आमकां प्रोजेक्ट्स फ्लो जावपाक लागले. सो अशें करून आमची एक बुओयन्सी कन्सल्टंट LLPचे सुरवात जाल्ली आनी अशें करून आमी आतां हे स्टेजीर पावला. तुमचे कंपनीचें नांव अशें कशें पडलें? We want to open a shipbuilding company, so it went like, okay, ship is one thing, then building is one thing, then design
is the other thing I would say. Ship floats in the water. We both were like, okay, ship floats in the water. That means buoyancy is required for floating the ship. Why not buoyancy consultants? And then I think the tagline came from you. How it was like. आणि त्याचे सकयल आमी टॅगलायन घातलेले आसा वी एन्श्योर युअर प्रोजेक्ट फ्लोट्स. Yeah. अजून मेरेन तुमच्या धंद्यान तुमकां कसल्यो आडकडी आयल्यो? आमी जेन्ना स्टार्ट केल्लो बिझनस पयलीं हांव भायर आसतालो कामाक, इवन शी वॉज ऑल्सो अब्रॉड, सो तेन्ना आमकां सॅलरी बरें मेळटाले. पण जेन्ना आमी हे बिझनस घालपाक स्टार्ट केले आमकां सॅलरी थोडे घेवचे पडटाले हातीन. आमी ते सेम सॅलरी आमकां वी कूड नॉट टेक ओवर हियर. घरा कडेन ओके वी वर नॉट एबल टू स्पेंड सो फ्रीली हाव वी यूज टू स्पेंड वेन वी यूज टू वर्क अब्रॉड. आम्ही जेन्ना कंपनी सेटअप करताले there were many things to take care of, like to get the phone connection or to get the internet connection, and the system over here or the Sushegat lifestyle over here, it bothered us a lot at that point of time, because looking at the tight schedule from our very first client and for the very first project, it affected us a lot. So आम्ही आमचे फर्स्ट प्रोजेक्ट एक्झिक्यूट करपाक स्टार्ट बीन केले, and then after few months our third co-founder decided to left the joint venture of Buoyancy Consultants, and it had affected us in a way because आम्ही certain areas पळयताले, so certain area was given to him, some area was Ram was looking after some area and I was looking after some area. So yes, that was a huge impact personally, but Ram took 80% of the load, I would say. So maybe Ram can explain more about that. हय, सो म्हाजेरय लोड पडले, सगळें काम म्हाका पळोवचें पडलें मागीर. पूण मागीर सेकंड इयराक सुद्दां प्रोजेक्ट तितलो बरो मेळोंक ना. एक दोन लोकल प्रोजेक्ट मेळटाले ते, पूण तेतून आमची कंपनी कशें बीन करून वी वर लायक सर्वायवींग. आनी अशें जर स्टेज जाल्ले की आमचे कडेन आमकां सॅलरी घेवंक ना, पूण एम्प्लॉइजाक सॅलरी दिल्ले. एक दोन म्हयने आमी विथआवट सॅलरी कंपनीन कामूय केलां. पूण जेन्ना आमचो सिट्युएशन इतलो हे जाल्लो, एक टर्निंग पॉयंट जालो जेन्ना आमकां थर्ड पार्टनर एड जालो, जो प्रसाद सावंत. ह्यानी आमकां खूब गायडन्स केलो. ते हॅड लॉट ऑफ एक्सपिरियन्स एंड लॉट ऑफ नेटवर्क्स, लॉट ऑफ कॉन्टॅक्ट्स. सो प्रोजेक्ट स्टार्टेड फ्लोईंग इन through his efforts to Buoyancy Consultants. Believe me, third year we have made a lot of profit, and it is like almost in 3 digits. And the major credit also goes to Prasad Sawant for his business development activities that he had done while staying with us. So I think Prasad Sawant can talk more about it. या बेसिकली हांव गोंयांत काम करतालो तेन्ना त्या पॉयंटार जेन्ना प्रतिभा आनी राम, बिकॉज आमी फर्स्ट जॉब वांगडा केल्लो, त्या पॉयंटार म्हाका कळ्ळें की बिकॉज शिप बिल्डींग मार्केट खूब लो आसा आणि म्हाका बॉयन्सी कन्सल्टंटची स्टेज कळ्ळी की सद्या एवरीथींग इज गोईंग डावन ऑल्सो. सो म्हाजी जर्नी एका डिफरंट लेवलाचेर स्टार्ट जाली ह्या कंपनीन 1.5 वर्सां पयलीं. आणि हांवें म्हाजे एक्सपर्टीज आनी म्हाजे स्कील सेट जे आसा ते यूज करपाक ट्राय केले. बिझनेसान फेल जावप हे बाबतीन तुमचें कितें चिंतप? If you are failing, then that is a good sign, because then you are about to succeed. जर तुका डायरेक्ट सक्सेस मेळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता की यू हॅव टू डबल चॅक इट, बिकॉज प्रॉबली दॅट इज अ मिराज, दॅट इज यू आर नॉट प्रॉबली रीच्ड युअर डेस्टिनेशन. इवन एज अ कंपनी कितें जाल्लेलें, पयलीं आमकां इनिशियली एन्क्वायरी सुद्दां येनाशिल्ले. मागीर एक पॉयंट येयलो जेन्ना एन्क्वायरी येतात आनी आमी कोड धाडटात पूण प्रोजेक्ट येयना, कन्वर्ट जायना. दॅट वॉज अ सायन की आतां आमी सक्सेसफूल जावपाक आसा. लोकांक दिसतालें की अरे आजुनूय प्रोजेक्ट ना मरे हेंच्या कडेन, ऑर रे बेकार बसला मरे टीम. पूण आमकां खबर आसा की आतां आमकां एन्क्वायरीज येवपाक लागल्या, आमी आतां प्रोसेस स्टार्ट केलो, सो दॅट इज अ चेंज. पूण आमकां कन्वर्ट जायनाशिल्ले प्रोजेक्ट. आनी नेक्स्ट स्टेप इज द सेम थिंग. आतां आमी अशा पोजिशनाचेर आसात, आमकां एन्क्वायरीज येतात आनी आमी इंटरनली उलयतात, मे बी आमी बिजी आसात, यू नो, मे बी वी शूड वेट फॉर सम मोर टायम. सो तशे स्टेजीर पावता. सो फेलियर इज अ सायन दॅट यू आर अबाउट टू सक्सीड. दॅट इज वॉट आय फील. आनी आमी ते पॉझिटिवली घेवपाक जाय. फाटले नदरेन पळयल्यार तुमकां कितें तरी वेगळें करूंशें दिसता? What I feel is I should have started it 5 years back only, not 3 years back, so that we would have sailed more ahead than what we are today like. So Yeah, but that is what I better feel late than like. never. And yeah, from my side, I could remember that yes, if I go back, I think म्हाका दिसता एक फुल टायम HR आनी अकाउंट्स पर्सन घेवपाचो आसलेलो, बिकॉज वी हॅड वेस्टेड लॉट ऑफ एनर्जी इन मायक्रो मॅनेजिंग द थिंग्स.
For me, I always keeps on saying, that for me it is always about the journey. It's never about the destination. So हांव जॉइन जाल्याच्यान हांव कांयच चेंज करूंक सोदिना इफ गिवन अ चान्स अगेन, बिकॉज एवरीथींग लेड मी टू द नेक्स्ट थिंग, एंड एज आय सेड, you always connect the dot backwards. So I think I'm quite content and no regrets, or I don't want to do anything differently. आजून मेरेनच्यो सगळ्यान चड तुमच्या आवडीच्यो घडण्यो खंयच्यो? हांव एक्चुअली जॉइन जायचे पयलीं बॉयन्सी कन्सल्टन्स स्टार्ट करतना एकदम खूब धाकटेशे कॅबिनान स्टार्ट जाल्ली, आनी मागीर दे वर इन अ डिफरंट ऑफिस वेर आय जॉइन. दॅट वॉज द सेकंड ऑफिस ऑफ बॉयन्सी कन्सल्टन्स. हांवें जॉइन जाल्या उपरांत मागीर म्हणजे लकीली लेट्स से बिझनसूय वाडपाक लागलो, नॉट बिकॉज ऑफ मी बट बिकॉज कंपनीन जे एफर्ट्स इतली वर्सां घातलेले रामनिवास आनी प्रतिभान, बिकॉज हे गजाली कशें आसता, स्लो नासता. यू कॅनॉट से की हांव येयलो म्हणून अशें जालें, तशें नासता हांगासर. इट टेक्स टायम टू बिल्ड अप ब्रँड, बिकॉज कोणी एकटो मनीस एका मनशाचें तोंड पळोवन एकदां तुजेर विश्वास दवरूं शकता, पूण दुसरे सगळे लोक तुजेंच तोंड पळोवन किंवा सेम मनीस परत परत तुजेंच तोंड पळोवन तुजेर विश्वास दवरचो ना. दॅट इज ओन्ली पॉसिबल वेन द कंपनी तो ट्रस्ट बिल्ड करूं शकता अक्रॉस द सेक्टर. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो इट इज कंपनीज एफर्ट. आणि सो तेन्नाच्यान आमी ह्या ऑफिसान येयले एक्चुली. सो दीस इज द थर्ड ऑफिस ऑफ बॉयन्सी कन्सल्टन्स, आणि दॅट वॉज वन मेमोरेबल मुवमेंट. आमचो आनी एक मेमोरेबल मुवमेंट जेन्ना आमकां फर्स्ट इंटरनॅशनल क्लायंट मेळ्ळो. आय थिंक दॅट वॉज वेन हांवें जॉइन करच्या पयलीं तो जाल्लो एक्चुली, पूण हांव एका एग्जिक्युशन फेजान आशिल्लो. तो प्रोजेक्ट पिकाक आशिल्लो आनी तेन्ना हांव जॉइन जालो. एंड अनदर इम्पॉर्टंट इज बिगिनींग ऑफ दीस इयर आमी मिडल इस्टान आमचें ओन ऑफिस ओपन केलें. रिसंटली ह्या 2-3 लेट्स से ह्या 6 म्हयन्या भितर आमकां 25 मोस्ट प्रॉमिसींग इंजिनियरींग कन्सल्टन्ट्स म्हणून इंडियान आमी रँक जालेले आसा. आमी टॉप 10 इंजिनियरींग स्टार्टअप म्हणून आमकां सिलिकॉन इंडियान रँक केलेले आसा. आनी प्लस आमकां रिसंटली टॉप 25 कॅड इंजिनियरींग डिझायनान आमकां CIO रिव्ह्यून टॉप 25 रँक केलेले आसा. सो बेसिकली हे जे सक्सेस थोडे फार जे आमी आतां टेस्ट करता, थोडेफार बिकॉज दिस इज जस्ट द बिगिनींग, दॅट इज बीग मोटिवेटर, अँड दिस इज बिकॉज ऑफ एवरीवन्स एफर्ट. सो आमचे ओन इंटरनॅशनल ऑफिस आसा. आयचे डेटीन वी स्टील हॅव एज वी स्पीक नाव वी हॅव पीपल वर्किंग फ्रॉम आवर दुबय ऑफिस. वी हॅव अ टीम ऑन सायट एट आवर क्लायंट लोकेशन्स. सो वी आर नाव सेट अप टू टेक ऑन मच मोर बिगर चॅलेंजीस. सो म्हाका दिसता हे सगळे जशें स्टीव जॉब्सान म्हटलं, यू ऑलवेज कनेक्ट द डॉट्स बॅकवर्ड. सो जे अप्स अँड डावन्स झाले, हे एवरी जे डॉट्स असतात, एक बारीक बारीक मुवमेंट्स असतात, तेतूनच हे बीग पिक्चर क्रिएट जाता जे आतां पळोवंक शकतात. जे आमकां रेकॉग्निशन आतां हे वेगवेगळ्या रँकिंगान मेळिल्लें आसा, हे बीग पिक्चर हे बारीक बारीक डॉट्सान कनेक्ट जालेले आसा. तुमच्या धंद्याचो ह्या फुडलो रस्तो कसो दिसता? सध्या बॉयन्सी कन्सल्टन्ट्स, बिकॉज आमचो एम आसा वी वॉन्ट टू बी अ ग्लोबल ब्रँड. आमचें एक स्पेसिफीक मार्केट किंवा एक टार्गेट एरिया ना. आमचे फुटप्रिंट्स ऑलरेडी इंटरनॅशनल आसा. वी आर ऑलरेडी अ इंटरनॅशनल कंपनी नाव विथ हेड ऑफिस इन पेंजीम. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मुवींग फॉवर्ड आमकां आमचे वी हॅव टू वर्क कंटिन्युअसली टुवर्ड्स दॅट. ओके, बिकॉज कितें आसता की एकदा तूं इंटरनॅशनल मार्केटान आसता तेन्ना कॉम्पिटिशन खूब आसा. सो इट इज बोथ वेज. तूं जेन्ना म्हणटा की सपोज हांव गोवन मार्केटाक टार्गेट करता फॉर एक्झाम्पल, ऑर इंडियन मार्केट हांव टार्गेट करता, तेन्ना तूं एक पोटेन्शियल जज करतलो की कितें पोटेन्शियल आसा गोंयान किंवा कितें पोटेन्शियल आसा इंडियन. दॅट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट. आनी कितें चॅलेंजीस आसा टू गेट दॅट पोटेन्शियल. बट एट द सेम टायम द मुवमेंट तूं जे जॉग्राफिकल स्पियर वाडयलो, जॉग्राफीक एरिया, तूं कितें करता बेजिकली स्वताक बिगर कॉम्पिटिशनाक एक्सपोज पण करता. ओके, इट गोज हँड इन हँड. सो पोटेन्शियलूय चड आसा आनी तितलेच चड पटीन कॉम्पिटिशनूय आतां हाय आसा. सो स्वताक तूं खूब चड एक्सपोज केलेलो आसा. सो वॉट डज इट मीन की वी कॅनॉट लेट अवर गार्ड डावन. ओके, सो वेन आय से गार्ड, वी हॅव टू कॉन्स्टंटली इनोवेट. आनी आमी एस्पेशली अशा फिल्डान काम करता, शिप डिझायन एंड ऑफशोर सेक्टर वो असो फील्ड आसा जेतून जे प्रोजेक्ट्साचेर आमी काम करतात पळय ते खूब कॅपिटल इंटेन्सीव प्रोजेक्ट्स आसात. ओके, फॉर एक्झाम्पल आतां आमची जी टीम आसा दुबयन,
आमच्या एका क्लायंटा कडेन काम चालू आसा तेंचे. दे आर वर्किंग ऑन वन ऑफ दी वर्ल्ड्स लार्जस्ट HVDC प्लॅटफॉर्म. हे बेसिकली कितें आसा, थंय एक ऑफशोर विंड फार्म येवपाक आसा इन युरोप ऑफ दी कोस्ट ऑफ जर्मनी एंड नेदरलँड्स. सो प्रत्येक विंड टर्बायना कडल्यान जी इलेक्ट्रिसिटी एक्युमुलेट जाता, इट इज लायक अ सब स्टेशन. बिफोर गेटिंग ट्रान्सफर टू द मेनलँड, इट गोज टू दिस सब स्टेशन and from there then it is distributed to the mainland. Now this substation is this HVDC platform. So जेन्ना तूं अशे कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्साचेर आनी ह्या हाय स्केल व्हॅल्यू प्रोजेक्ट्साचेर काम करतलो, you cannot say that we are still learning or we are still, we are still trying to figure out what we are trying to do. You have to be the best in the business. And हांगासर there cannot be any discount. So हांगासर कितें आसा, रेगुलेशन खूब स्ट्रिक्ट आसा, कॉन्स्टंटली इवॉल्विंग रेगुलेशन्स आसा, आणि टू कीप अप विथ this kind of regulatory framework, as a company you have to be updated. You should know what is going on, because that is our expertise. We are the one who are going to convert the ideas of the owner or the asset owner, the ship owner, whoever it is, into a reality. So we cannot discount quality and keeping us up to date with the latest trends. So that is very important for us as a company. भितरल्या भितर नेटान फुडें वचत रावपाक तुमकां कितें आदार दिता? कितें तरी आपलें ओन करपाची आनी तेजो एक इम्पॅक्ट पळोवपाची जी मजा आसा न्हू, म्हाका दिसता ती प्रॉब्ली आनी खंयच्याच जॉबान तुका मेळोंक शकना. सो वीच यू कॅन ओनली गेट इन दीस एंटरप्रिनल जर्नी. बिगस्ट हॅपिनेस खंय मेळटा. सो आमी पळय आतां ऑलमोस्ट एक क्लीन स्लेटाचे खूब कमी लोक घेवन आमी स्टार्ट केले, आनी मागीर स्लोली आमची टीम एक्सपांड जाली, आनी आयच्या डेटीन वी हॅव ऑलमोस्ट अराउंड 25 to 26 पीपल इन आवर टीम. आमी प्लस तेंची असोसिएटेड फॅमिलीज आसात. ओके, इतल्या लोकांचेर आमचो म्हणजे एक कितें तरी इनडायरेक्ट इम्पॅक्ट पडलेलो आसा ह्या कंपनी बॉयन्सी कन्सल्टन्ट्समुळे. सो ही जी फिलींग आसा पळय ती, दॅट इज द मोस्ट प्राऊड फिलींग. रिसंटली आमच्या एका स्टाफान हांगासर बायक घेतली. ओके, बिकॉज ताका कितें तरी हायक मेळ्ळी, आनी जेन्ना तेणी येवन आमकां स्विट्स डिस्ट्रिब्यूट केले ऑफिसान, म्हाका दिसता की पर्सनली जाल्यार दॅट वॉज माय बिगस्ट रिवॉर्ड. तुमची कंपनी गोंयांत सुरू कित्याक जाली? गोंयान एक शिपबिल्डींग इंडस्ट्री जी अर्ली 60sच्यान आसा, हे इकोसिस्टम आसलेले पयलींच्यानूच, पण कितें मिसींग आशिल्लें तर ते टॅक्नॉलॉजी एंगल. बिकॉज शिपबिल्डींग सेक्टर जो गोंयान आसा हो खूब क्रूड लेवलाचेर आसा, आनी शिपबिल्डींग सेक्टर हो गोंयान खूब पयलींच्यान ओन्ली मायनींग डिपेंडंटूच आशिल्लो. व्हडलेशें डायवर्सिफिकेशन ह्या सायडीन जावंक ना, किंवा इवन टॅक्नॉलॉजिकल एनहान्समेंट सुद्दां जावंक नाशिल्ले गोंयान केन्नाच. पूण तेजो अदर बेनिफीट कितें आशिल्लो, तुका जर टॅक्नॉलॉजी डायमेन्शन जर एड करपाक जाय ह्या प्रोसेसान, तुका बेसिक्स तेजे खबर आसप खूब इम्पॉर्टंट आसा. तुजें जर बेसीक स्ट्रॉंग ना आनी जर फावंडेशन स्ट्रॉंग ना जाल्यार तूं कितें इम्प्रोवायज करूं शकना. सो हो फावंडेशन गोंयान अवेलेबल आसा स्ट्रॉंगली. दुसरे गजाल इम्पॉर्टंट की आमी गोंयचेच आशिल्ले, सो आमकां एक अटॅचमेंट आसा. द थर्ड पॉयंट आय विल से की द ईज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल टॅलंट. गोंयान इन्स्टिट्यूट ऑफ शिपबिल्डींग टॅक्नॉलॉजी आसा, खुबश्या लोकांक खबर नासतलें, पण इन्स्टिट्यूट ऑफ शिपबिल्डींग टॅक्नॉलॉजी जी वास्कोन आसा इन्स्टिट्यूट, ते शिपबिल्डींग इंजिनियरिंगान डिप्लोमा प्रोग्राम प्रोवायड करता. All over India, it is the only institute which provides such kind of program. There is no other institute which provides such kind of educational qualification all over India. बाकीचे कोर्सेस असतात, लायक नेवल आर्किटेक्चरल कोर्स बी तसले कोर्सेस असतात, पूण स्पेसिफिकली रिलेटेड टू शिप बिल्डींग हो कोर्स फक्त गोंयानूच प्रोवायड जाता. सो हो जो टॅलंट बेस जो आसा, इट इज अ क्रीम आय वूड से, जो एक एडवांटेज आसा आमच्या खातीर. आनी वी वील नेवर लीव गोवा, बिकॉज आमचे रुट्स गोंयान आसा आनी थंयसरल्यान आमकां स्ट्रेंथ मेळटा, आनी रूट तोडून आमी चिंतूं शकनात की आमी कितें तरी व्हडलें करूंक पावतले. सो आय थिंक गोवा इज very close to our hearts, and Goa is going to be our destination, and our headquarters will always remain in Goa. गोंयच्या भुरग्यांक तुमी कितें सांगूंक सोदतात? फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपिरियन्स आनी म्हाजो जो थोडो फार जो अनुभव आसा, हांव सगळ्या गोंयकारांक आनी एस्पेशली आमचे जे उभरती बी पिढी आसा, द यंग पीपल, द यंग गोवन्स, हांकां एक मॅसेज आसा की स्वताक तुमी लिमीट करनाकात. आमची एक मातशी गोंयान एक टेंडन्सी आसा की आमी स्वताक लिमीट करतात. लायक फॉर एग्जाम्पल हांव एक एग्जाम्पल दिवंक सोदता हांगासर. आमचे कडेन ट्युरिजम इंडस्ट्री खूब व्हडली आशिल्ली, रायट, आनी म्हणून आमी कितें केलें गोंयकारांनी,
हॉटेल मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट्स गोंयान ओपन जाले, थंयसर ट्रेन जाले आनी आमी ह्या हॉटेलान आतां बऱ्या लेवलाचेर आसा. आमची हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री इज टॉप नॉच, देर आर नो डाउट्स अबाउट इट. पूण फॉर एग्जाम्पल आमी ते एक स्टेप फर्दर घेवंक शकपाचे. आमी एक असो ब्रँड, गोवा बेस्ड ब्रँड इन हॉटेल ऑर इन टुरिजम इंडस्ट्री क्रिएट करूंक ना. जर तुमी ग्लोबल पर्स्पेक्टीव जर पळयशीत जाल्यार खुबशे जे व्हडले व्हडले ब्रँड जे येयलेले आसात पळय ते लोकल कल्चरल आनी हेरिटेजीचेर बिल्ड जालेले आसात आनी मागीर ते ग्लोबल आनी इंटरनॅशनलायज जालेले आसात. सो आमचो गोवा बेस्ड अशी कांय टुरिजम कंपनी किंवा एक कॉर्पोरेट सेक्टर केन्नाच डेवलप जावंक ना. वाय जावंक ना? बिकॉज आमची जी म्हाका दिसता एक टेंडन्सी आसा गोंयान मातशी की आमी स्वताक लिमीट करूंक सोदतात. ते जिंक्स आमी ब्रेक करपाक जाय. डोंट लूक एट युअर सेल्फ ओनली बीइंग एज अ जॉब सीकर. यू कॅन बी जॉब क्रिएटर्स एंड इवन इफ यू आर अ जॉब सीकर यू एक्चुअली हॅव अ इमेन्स पावर. बिकॉज तुमी ज्या आतां सपोज तुमी एका कंपनीन जर काम करतात, हांव प्रिटी शुअर आसा की ती खंयचीय कंपनी आसूं तांकां एक नेक्स्ट बीग थिंग ही आयडिया जाय. सो तुमचे कडेन जर कितें आसा ते तुमी थ्रू युअर कंपनी सुद्दां अचीव करूं शकतात जाय जाल्यार, ऑर यू कॅन इवन बी जॉब क्रिएटर्स. सो आमी त्या सायडीन वाटचाल करपाक जाय. आनी आयच्या डेटीन म्हाका दिसता इन माय ओपिनियन दीस इज द बेस्ट टायम इन इंडिया. ओके, बिकॉज इंडिया इज अ बुमींग इकॉनॉमी. ग्लोबली देर इज लॉट ऑफ डार्क क्लाउड्स, देर इज लॉट ऑफ ग्रे एनवायरमेंट. ब्राझील जे एका टायमाक खूब हॉट मार्केट आशिल्ले, थंयसर कितें तरी इश्यूज जाल्ल्या कारणान तेंचे करप्शन एंड सच कायंड ऑफ स्कॅन्डल्स कितें जाले ते खूब डावन जालेले आसा. सो इफ यू इवन लूक एट ब्रिक्स भितरलो आय सद्या शायनींग आसा एंड दॅट इज इंडिया. सो खूब पोटेन्शियल आसा. म्हाका दिसता पर्सनली की हांव खूब प्रिविलेज्ड आसा की ह्या आमच्या जर इंडिया इफ यू लूक एट द टायमलायन ऑफ इंडिया रायट फ्रॉम इंडिपेंडन्स टील टुडेज डेट, इन माय ओपिनियन दीस इज द मोस्ट बेस्ट एंड द मोस्ट प्रॉस्पेक्टीव टायमलायन. एज अ यंग गाय इन दीस थिंग हांव स्वता खूब प्रिविलेज्ड आनी ऑनर फील करता. आमी कितें करपाक जाय, ह्या टायमलायनीचो बेस्ट यूज करपाक जाय. आनी तेज्या खातीर एकूच सोल्युशन आसा टू ब्रिज दीस गॅप बिटवीन आवर थॉट्स एंड एक्शन, दॅट इज वी हॅव टू मेक यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी. आजकाल तुमकां कितें जाय, जो कितें प्रॉब्लम आसा तेजे सोल्युशन डेवलप जे इकॉनॉमीज आसा थंय ऑलरेडी हे प्रॉब्ली यूज जालेले आसा. Even if you try to be copycats, and I like to use this copycat because it is so easy. Even if you see that let's be copycat, forget about the innovation and this kind of thing, जाल्यार सुद्दां आमी कितलेशेच पर्सेंटेज आनी कितलेशेच नॉच हायर वचूं शकता. पूण मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर खंय आसा की आमी जो एक जिंक्स आसा, आमकां मनान जे आमी स्वताक लिमीट करतात तो ब्रेक करपाक जाय. आनी हेज्या खातीर टेक्नॉलॉजी हो मोस्ट इम्पॉर्टंट इन्स्ट्रुमेंट ऑर मिडियम आसा जे आमी ब्रेक करूं शकतात. आनी आमी जे आमचे कडेन सद्या METs आसा, लायक इंटरनेट आसा, लॉट ऑफ टेक्नॉलॉजी एज फ्री सोर्स अवेलेबल आसा. देर आर लॉट ऑफ फ्री सोर्स सॉफ्टवेअर्स आर देर. ऑल दीस थिंग्स वी कॅन यूज टू आवर बेनिफीट बिकॉज एवरी चॅलेंज दॅट यू सी अराउंड अस is a potential to be solved and which can have a huge impact. So I think and the technology is going to be the medium to do it. If you are not going to do it, then someone else is going to do it. And I would say one small advice I want to add here to all the students, especially maybe in schools or colleges, wherever they are. Apart from your curriculum, म्हणजे जे तुमचे academics आसा, subjects आसा, extra curricular activitiesाचेर please emphasize करा. हांव तुमकां म्हणना की तुमी स्पोर्ट्स करा, बिकॉज आय वॉज लायक अ बीग झिरो इन स्पोर्ट्स सो हांव केन्नाच अपार्ट फ्रॉम चॅस हांव खंयच्याच स्पोर्ट्सान केन्ना पार्टिसिपेट जावंक ना. क्रिकेट ना, वॉट एवर. आय डोंट नो वाय हांव भियातालो की हांव पडटलो आनी म्हाका कितें लागतलें ऑर समथींग लायक दॅट मे बी. पूण हांव स्पोर्ट्सान बरो नाशिल्लो. बट अपार्ट फ्रॉम दॅट ड्रामा, स्किट्स कितें आसूं, ऑर्गनायजेशन आसूं, क्विज कॉम्पिटिशन, हे सगळी कडेन हांव वचतालो. कांयच ना जाल्यार एटलिस्ट तो मायक तरी वचून लाय थंय पोडियमाचेर, तसली तरी कामां हांव करतालो. सो ह्या एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीजान तुमी प्लीज स्वताक इनवॉल्व करा, बिकॉज थंय जे तुमकां नॉलेज मेळटा पळय इट एड्स दॅट एक्स्ट्रा एज टुवर्ड्स युअर एकेडमीक क्वॉलिफिकेशन. सो म्हाका दिसता दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. टॅक्नॉलॉजी गोंयकारांचें जिवीत कशें बदलता अशें तुमकां दिसता? टॅक्नॉलॉजी हो एक इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा जे डिसायड करता की कंपनी कशें चलतले ऑर स्टेट खंय चलता ऑर नेशन खंय चलता. सो बेसिकली आयच्या दिसान आमी जर पळयता, फॉर एग्जाम्पल हांव म्हाज्या ऑफिसा बद्दल उलयतलो की आमी कितें टॅक्नॉलॉजी यूज करता हांगासर. आमी सद्या वन ऑफ दी वर्ल्ड बेस्ट शिप डिझायन सॉफ्टवेअर यूज करता.
जे चडशे मोस्टली युरोपियन कंट्रीज बीन यूज करतात ते इट इज अ व्हेरी एक्सपेन्सीव सॉफ्टवेअर बट वी आर युजींग दॅट बिकॉज तितून आमकां बरो रिजल्ट मेळटा ड्रॉइंग्स बीन जे जनरेट जाता ते एरर फ्री ड्रॉइंग जनरेट जाता तितून प्रोडक्शन जे जाता तांकां इन्फॉर्मेशन खुबशे आमी प्रोवायड करूंक शकता दॅट इज वन थिंग मागीर आमी दुसरें कितें यूज करता की आमचे कंप्युटर्स आसा ते सगळे हाय कॉन्फिगरेशन लेवलाचे कंप्युटर्स आमी यूज करता ते सगळे फास्ट आसता थोडे एप्लिकेशन आमी अशे इन्स्टॉल केलेले आसा जे आमी जर आमकां खंयचो प्रोजेक्ट शेड्यूल पळोवपाक जाय प्रोजेक्ट स्टेटस पळोवपाक जाय आमी आमच्या मोबायलाचेर ॲप डावनलोड मोबायलाचेर ॲप घालून मोबायलाचेर आमी घरा बसून सुद्दां आमकां स्टेटस कळटा की हे प्रोजेक्टाचें काम कितलें कंप्लीट जालां कितलें कंप्लीट जावंक ना आमी तितून आमी क्लायंटाक सुद्दां इनवायट करता क्लायंट सुद्दां थिंगा आपल्या क्लायंट लोकेशनाचेर बसून तो पळोवंक शकता की कितलें काम कंप्लीट जालां थोडे सॉफ्टवेअर आमचे कडेन अशें आसा की आमी मॉडल केले उपरांत सपोज एक प्रोजेक्ट मॉडल केला ते फूल मॉडल आमी क्लायंटाक धाडटा क्लायंट तेज्या जाग्यार बसून तो डेली चॅक करूंक शकता की कितले मॉडल तेंच्यांनी कंप्लीट केला तेजे प्रमाणे तो ही कॅन डिसायड ओके आमी सारके कंप्लीट केलात आनी देन ही बिकम्स हॅपी ऑल्सो टू रिलीज द पेमेंट सो this is what like if you use better technology if you use high end softwares जाल्यार तुमकां बिझनस बरी मेळटली आनी बिझनसूय बरी चलतली आनी प्रोजेक्ट डिलिवरी सुद्दां एरर फ्री आसतले म्हाका दिसता आमच्या गोंयान लेटस्ट टॅक्नोलॉजी यूज करपाक खूब स्कोप आसा आनी जे जर आमी सगळ्यांनी मेळोन जे न्यू स्टार्टअप्स आसा तेंच्यांनी जर नवीन टॅक्नोलॉजी हाय एंड सॉफ्टवेअर यूज करपाक स्टार्ट केले जाल्यार आमी we will not be less than Europe or America or Japan or Korea. So we can match them and in the same level as they are today. गोंयच्या आवय बापायंक तुमचो संदेश कितें I am standing here as an entrepreneur and a CFO of Buoyancy Consultants and Engineering LLP, taking care of all the financial and HR related things. सो हांव गोवन पॅरंट्सांका सांगून सोदता की जशे म्हाजे पॅरंट्स आनी म्हाज्या इनलॉजान म्हाका कंप्लिटली सपोर्ट केल्लेले आहा आवट ऑफ द वे जावन सो तशें हांव तुमकां सगळ्यांका रिक्वेस्ट करता की अकॉर्डिंगली तुमी तुमच्या भुरग्यांका पूण सपोर्ट करचे टू फुलफील देयर ड्रिम्स गेल्या सुमाराच्या प्रश्नाचो जबाब जावन आसा ऑप्शन डी हांगा दाखयल्लीं सगळींच कामां इमो ही कंपनी करता प्रश्नाचो सारको जबाब दिवन इनाम जिखपी जावन आसा विनय बोरकार इनाम जावन आसा 2000 रुपयांचे फ्लिपकार्टाचे ऑनलायन शॉपिंग वावचर जे आयच्या एपिसोडान दाखयल्ले कंपनीन स्पॉन्सर केला इनाम जिखप्यान आपलो इनाम स्पॉन्सराच्या दाखयल्ल्या एड्रेसारसून दाखयल्ल्या मनशाक कॉन्टॅक्ट करून 7 दिसां भितर कलेक्ट करचो ह्या सुमाराचो प्रश्न खंयच्या वर्सान बुयोन्सी कन्सल्टंट्स ही कंपनी सुरू जाली 2011, 13, 14 की 15 तुमच्यो एंट्री तुमी बेरेस्तार मेरेन ह्या नंबराचेर ह्या फॉर्मेटान SMS करच्यो एका मोबायल नंबरा वयल्यान आनी एका मनशान एकूच एंट्री धाडची